प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 36 ते 40 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 37 to 40। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। म्हजो बाप म्हाका दिता ती सोगली म्हजेशी आनी म्हजेशी येता ताका हांव बरो घालचो ना। म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गांत देंवला। आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही जी सोगली ताणें म्हाका दिल्यान तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा ताका सोगल्यांक हांवें पुनर जिवंत करची। हीच ती म्हज्या बापाची खोशी जी कोण पुताक पळयता आनी ताचेर भावार्थ दवरता ताका सोगल्यांक सासणीक जिवीत मेळची आनी निमाण्या दिसा हांवें ताका पुनर्जिवंत करची। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकलां आनी हाचेर आमी नियाल कोत्ता, जेजू आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता। बाबणीनो हे 38 वडीर आमी आमची चोत्राय धरून हाचेर नियाल करीत जाल्यार जेजू आयज 38 वडीर कितें म्हणटा, तो म्हणटा म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार्थान देंवला। जेजू ह्या संवसारान कोणाची खोशी करपाक येयल्लो? तो जावन आसा देव, तो देवाचो पूत। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तो कोणाची खोशी करपाक येयल्लो? तो आपल्या स्वर्गीच्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो। आनी आयच्या शिवर्तमानान 38 वडीन तो म्हणटा म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला तांची करूंक हांव स्वर्गार्थान देंवला। म्हणटच भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान जेन्ना आमी आयकता, 2000 वर्सां जावन आमी जेन्ना ही जेजूची खबर आयकता की जेजू ह्या संवसारान आपल्या बापाची खोशी करपाक येयलो आनी तो म्हणटा की ताका नाका सोबीच्या बापाची खोशी की आमी कोणूच शेणलेले नाका ताका जाय आमी सगळ्यांचे तारण जावपाक। आनी भाव भयणीनो, आमचे तारण केन्ना जातलें? आमी मरतकूच? आमी आतां ह्या संवसारान जेन्ना आसा आमी जेजूचेर भावार्थ धरूंक जाय आनी जेजूक आमचो सोमी देव मानूंक जाय। आमचें तारण जाता ह्या संवसारान। आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें तारण ह्या संवसारान जाता, आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता। ह्या संवसारान आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानिना जाल्यार, जेजूक आमचो सर्वंडान मानिना जाल्यार, तो आमचो देव म्हणून आमी मानिना जाल्यार, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार मरतकूच आमचें तारण जातलें। आमी कितले मागणे केले मेलेल्यांक आनी ताणें जेजूक आपलो सोमी देव मानूंक ना, ताचें तारण जातलें? जावचें ना। देखून भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा हांव म्हज्या बापाची खोशी करपाक येयलां आनी देखून म्हणटा तुमी म्हजेर भावार्थ धरात, म्हज्या उतराचेर भावार्थ धरात, हांव कितें सांगता तें तुमी आयकात आनी त्या उतरा प्रमाणे तुमी चलत जाल्यार तुमी स्वर्गीच्या बापाची खोशी करतल्यात, कित्याक स्वर्गीचो बाप तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दितलो। भाव भयणीनो, आमी जाणो की आमचे कडेन एक फोन आसत जाल्यार आमी बाजारांतलो एक फोन हाडीत जाल्यार तो फोन आमच्यान वापरूंक जायना, कित्याक ताका एक सिम कार्ड जाय। ताका एक कंपनीचे म्हणटा वोडाफोनाचें, आयडियाचें ना तर BSNLाचें ओ जियोचें एक सिम कार्ड जाय। तेच भाशेन भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडान म्हूण मानता, देव आमकां स्वर्गीचो सिम कार्ड दिता आनी तो स्वर्गीचो सिम कार्ड जावन आसा पवित्र आत्मो। आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान आमच्या बापा कडेन उलोवंक जाता, बाप आमचे कडेन उलयता आनी आतां आमी आमच्या स्वर्गीच्या बापाची खोशी करूंक पावता। ज्या भाशेन
आयज ओट्टीस वडीन जेजू म्हणटा हांव म्हजी खोशी करपाक येवना पूण म्हाका पाठवयला त्याची खोशी करपाक येयला म्हणजे भाव भयणीनो ज्या भाशेन जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी आपल्या बापाची खोशी केली तेच भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान कित्याक आयच्या आतांच्या नव्या करारान देवान आमकां आपल्या पवित्र रोगता वरवीं जेजूच्या पवित्र रोगता वरवीं नितळ केल्या आनी नितळ केल्या म्हणून तो आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता आतां आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आतां आमी पवित्र जाता ह्या संवसारान पवित्र जाता जेजू सारके जाता आमच्या आत्म्यान आनी देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या आदारान फकत आमच्या मनाची नडसणी करूंक आमकां आदार मेळटा त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता देव आमकां उलयता देव आमचे कडेन आपली खोशी सांगता तो आमकां एक वाट दाखयता आनी आतां आमी आमच्या बापाची खोशी करपाक पावता आनी ज्या दिसा आमी ह्या संवसारान मरण वेतल्या तेन्ना आमी जाणो की ह्या संवसारांतल्यानूच आमी सर्गीचे सूख भोगूंक पावता म्हणून आनी एक दीस खरेपणी हे कुडीन आमी मरतकूच ही कूड कुसता ही कूड आमी हांगा सोडटा पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सर्गीचें सूख भोगूंक पावता देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानचे आमी नियाळ करता आयज आमी एके भाशेन जेजूचेर आमी आमची चोत्राय दवरया आमचो संबंद ताचेशी घट दवरुया आनी जेन्ना आमी आमचो संबंद घट जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाची खोशी करूंक पावता ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी आतां सगळेंचें तारण जाता आनी एक दीस आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले म्हणटच भाव भयणीनो ह्या संवसारांतली आमी वेतकूच आमी जाणो की आमी स्वर्गार वेतलीं वा इफेर्नान वेतलीं एणकोणान वेतलीं म्हणटच आमी जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता आमी जाणो की एक दीस आमी स्वर्गार वेतले म्हणून आमी जाणो की आमकां आमचें तारण जालां म्हणून आमी जाणो की जेजू आमच्या बरोबर हा म्हणून तो आमकां केन्नाच सोडचो ना म्हणून ताणें सांगलां आमकां तो केन्नाच सोडचो ना म्हणटच आमकां केन्नाच सोडचो ना जाल्यार ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आयजतान आमी देवाची खोशी करपाक सुरवात करुया ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी वावरुया दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक वावरुया आनी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक आयजतान आमी उमेदीन रावुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.